केरळचे मोस्ट पॉप्युलर ब्रेकफास्ट जावन आशिल्ले पुट्टू आनी पायर करी हांगा रेडी जाला हुनूची. आतां हें पायर करी म्हळ्यार पायर म्हळ्यार मुगाक पायर म्हणचे. पाचवो मूग म्हणटा पळय आमी मुगा सारूप करनी खरा तो. आतां मूग तिंबोवन घेवचो. सकाळीं पुट्ट रांदय कर जाल्यार रात्री मूग तिंबोवन घेवचो आनी एक चिमटी हळदी पिट्टी घालून कुकरां भितर विजल काडून शिजोवन घेवचें. हांगा आतां मूग शिजोवन रेडी केला. लायक शिजू का मूग आनी आतां तें ताजें रांदय कशें करचें म्हूण पळया. एक 3-4 चमचे नारळेल तेल हून करचें. नारळेल तेल घालका हाका तेल हून जाल कुडलें हाका 1 चमचे सासम घालचें आनी एक अर्द चमचे जीर घालचें. जीर आनी सासम पटपट जातना हांव सादारण 1 कप मूग घाला. हांगा 1 कप मुगाचे रांदयची पातळशी करची. तें 1 कप मुगाचे रांदय सादारण एक 6 जणांक खाव येता पुट्टावट्टू. पळंगा मेगेले मूग आनी सासम आनी जीर पटपट येतस. आतां हांगा 2 बेडगी मिरसांग ताका कट करून घालतस. ते अशीच एक परमळाक मात्र ताजें तिखसाण आनी कांय येना. तिखसाणेक आमी हाका तरणी मिरसांग घालचे आस. आतां करबेव घालता हांवें. सासम पटपटेल कुडलो करबेव चिडतो घालका हाका कळप बारी एक टेस्ट चिडतो करबेव घाल्यार. आनी एक 7-8 लुसणे बय सपूर कट करून घालचे सोल्लोन. आतां हे लुसणे बय चिक्की जस्ट कलर चेंज जावता हांवें भाजून घेवया आमी. तितले भितर हांव हांगा पियाव शिंदून दवरता. सादारण एक 2 मिडियम सायज पियाव घालचे आसा का. अशान 2 तरणी मिरसांग स्लिट करून घालता. तरणी मिरसांगय तशीची हाजी मस्त एक तिखसाण म्हूण ना म्हळ्यार आमी मागीर मिरसांगे पिठी घालचे आसा. एक 3-4 तरणी मिरसांग घालून घेवची. मागीर अशान मागीर पियाव शिंदून रेडी जातस. हांगा अशें सपूर पियावाची कोच्चोल करून घेवच्यो. एक 2 पियाव घाल्यार पुरो. मिडियम सायज 2 पियाव हांगा रेडी करतस हांव. आनी एक 2 टोमॅटो तें हांव हांगा कट करतस. हें भाजून येवं भितर मागीर हांगा रेडी जाल्लें आतां हांव हांगा घे. आतां टोमॅटो आनी पियाव घालचे. आतां फस्ट पियाव घालून घेवया. थोडो पियाव घालता हांव हांगा आतां आनी भाजून घेवचे. पियावाचे कलर स्लायट चेंज जाल्यार पुरो. मस्त तांबडे करून भाजूका म्हूण ना. आमगेले आमटा पडना पियावशे तितले तांबडे करून भाजूका म्हूण ना. जस्ट पियावा कलर चेंज जाल्यार आतां पियाव भाजून जालो. आतां हांव एक चमचे हळदी पिट्टी घालता. हळदी पिट्टी घालून वापस 1-2 निमिश चाळण घेवचें आमी. आनी आतां आमी टोमॅटो घालचे हाका. जाल्यार आतां टोमॅटो घालता. टोमॅटोय तशीची एक 2 चिके होडोड 2 टोमॅटो घालना म्हळ्यार आमी आतां चिंचांबानी कसले घालूं ना. तशीच हे मुगा रांदयेक सोय वांटूच्या ज्यो भाजूच्या सोयी घालूं ना हाका. तितली सिंपल रांदय भारी टेस्टी जाता. ही पुट्टाक मात्र न्हय चपातीक पुरीक मागीर आप्पमाक पुराक भारी लायक जाता ही रांदय. ते मुद्द मूग शिजून ही रांदय करून जातना लायक कितले पातळ केल्यार चिक्की निवतन दाट जाता मूग न्हू तो. आतां हांव टोमॅटो चिके ओग्गी भाजून येवचे खातीर एक अर्द चमचे मीठ घालता. मागीर आमी मीठ घालतना पळोवन घालका. आमी हाका सुरवे घाल्यार मीठ उडगास दवरका. आतां मीठ घालें आनी वापस चिके मस्सी जावका तो टोमॅटो. तशें टोमॅटो भाजो. आतां केरळा भितर पुट्टू कडलकरी भारी फेमस. कडलकरी म्हळ्यार चण्या रांदय. तें म्हाजे पशी फुडें विडियो करून घाला. ताजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. तशी पुट्ट करचे आमी विडियो घाला. उकड्याचे तांबडे तांदळा पुट्ट आमी केला हाजे पशी फुडें ब्रावन रायसाचे ताजे विडियो लिंक घालता. हांगा हांव उकड्याचे पुट्ट केला हांगा बट उकड्याचे. आतां टोमॅटो भाजून लायक मोव जाल्लो. आतां हांव मिरसांगे पिठी घालता. हें आमकां तिखसाणी मेन जावका आशिल्लें मिरसांगे पिठी. तरणी मिरसांगे तिखसाणीनी थोडी पुरो ते अशी एक परबोळा घालचे. हे आतां मिरसांगे पिठी घालून लायक करून चाळून घेता हांव. मिरसांगे पिठी चिकेची भाजून येयली आनी आमी हाका आतां भितर घालचे कोथंबरी पिठी. हांव हांगा गरकडे केलेली कोथंबरी पिठी. हांव जस्ट कोथंबरी एक 2 निमिश उन्नार न्हू पिठी करून दवरची आनी तूं घालची मिरसांगे पिठी हळदी पिठी कोथंबरी पिठी पुरो आमगेली होम मेडची. आतां कोथंबरी पिठी घालून लायक करून
चाळून घेवचे जाल्ले आमगेले पिट्टी पुरा घालजेली तशी टोमॅटो पियाव पुरा भज्जून लायक मातशी जेवण येईल पळय ह्यो मसालो लायक एक लायक भाजून येईल पुराय आनी आतां आमी हांगा शिजोवन दवरलेलो मूग हाका घाल्यार जाल्ले आमगेले रंदय रेडी जातात जाय जाल्यार ह्या टायमार हाका गरम मसाला पिट्टी जाय जाल्यार घाल येता इश्ट आशिल्ल्यान हांव हांगा घालनी म्हाका इतली फ्लेवर हद जाता पियाव लसूण कोथंबरी पिट्टी जिरे पुराय घालला आमी हाका इतलें आमकां इश्ट जाता तुमकां जाय जाल्यार तुमी हांगा गरम मसाला पिट्टी घाल येता ऑप्शनल तें घे आतां पुरो रेडी आसा सांगात आनी हांव आतां शिजयलेलो मूग घालता हाका लायक मुद्द शिजोवन आयला तशी जावका तो मूग घे आतां मूग घाल न्हू लायक शिजला पळयाची कशी मूग शिजला ते हांव रात्री तिंबत घाला देखून लायक ओग्गी शिजून आयला आतां समज कुकर परत धुवन घालता ताका समज उद्दा धरता कित्याक म्हळ्यार मूग न्हू ते नीव जाता दाट जाता ते देखून आमकां कितले जावका तितले कुकर की धुवन समजी हाका उद्दा घालून घेवचे पुट्टाचेर रांदय नॉर्मली मस्त दाट आसना चिकी पातळशी आसता ते देखून कितले जावका तितले उद्दाक धुवन घालचे म्हाका आनी आमी हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालचें हांगा आमी सुरवेक ते पियाव आनी टोमॅटो भाजींत थोडी मिठा पिट्टी घालेली आतां वरलेलें मीठ आमी हांगा घालता आसच हाका आमगेलें रंदय रेडी जालें आनी मात्र हें लायक कोन्न खतखत येवका सुरवेक उज्जो होड करच्यो होड कोन्न एक खतखत येवता सोडचें समज एक खतखत येयले कुडले हें सिम कोन्न दवर न्हू समज 10 निमिश सान उज्जार खतखत येका कित्याक म्हळ्यार मूग ते मीठ मिरसांग पुराय तांडून घेवका मागीर जावका आमी सिम करचें पळय आतां सिम कोन्न सोडचें इतलें खतखत येतना आनी तें सिम्मार समज 10 निमिश पुणी खतखत हाका खतखत येवन मुगा रंदय रेडी जाल्लें हांगा लायक जाल्यार हांव तशें हाण पुट्ट शिजत दवरला आमगेलें पुट्टय रेडी जाल्लें आतां आमी सर्व करुया हुनाची उकड तांदळाचे घरकडे केल्ले पिठयेचे पुट्ट ते कशें करचें म्हणून त्या विडियोर सांगला हांवें डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करायची पुरा उकड तांदळा पुट्ट अशी करचें घेत हुना पुट्ट आनी ताजे वयर पयर करी म्हळ्यार मुगा रंदय सुपर कॉम्बिनेशन तुम पुरा जन करून पळयाची भारी लायक जाता मात न्हय हेल्दी ते स्टिमार शिजयलेले पुट्ट प्लस ताका मुगा रंदय मूग तुमकां तसो कितले हेल्दी पुरा काही चांग डायट हाकी पुरा काही चांग मूग तशें पुट्टा ಒಟ್ಟು पुट्ट न्ही ते मुगाचे रंदय कॉम्बिनेशन अल्टिमेट म्हणून येता तुम पुरा जन कोण पळयाचे आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसर नकाची आनी दय कोन पुरा जन म्हगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल सब्सक्राइब कराची आनी तुमगेले फ्रेंड्सांक आनी रिलेटिव्सांक हाजे बगे सांगाची थँक्यू